Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. आम्ही सध्या मिरामार बीचार आसा. तुम्ही पळोवपाक शकतात की आमच्या फाटल्यान बीच व्हॉलीबॉलची प्रॅक्टीस नेटान चालू आसा. बीच व्हॉलीबॉल जो 4 तारखेक स्टार्ट जातलो मिरामार बीचार तो 7 तारीख सुद्दां आसतलो. 4 नोव्हेंबर 7 नोव्हेंबर आसतलो आनी गोंयची टीम नेटान तयारी करता. गोंयची टीम म्हणटा की हे डिसिप्लिनान आमकां गोल्ड मेडल मेळपाक शकता कारण हो तेंचो होम ग्रावंड जाल्लो आसा आनी ते हांगसर सदांच प्रॅक्टीस करता सो ती एक तेंकां एडवांटेज आसतली. प्रिपरेशन आमचे बरी चलता बरें आसा आमकां गोल्डार सिल्वर मेडल बोथ टीम आमची क्वॉलिफाय जालेली आसा. आमकां दोनी गोल्ड आनी सिल्वर होप असो होप लागलो की त्या टायमार आमी एक 15 दीस रेजिडेंट कॅम्प करतालो. ज्या टायमार केरळा तसोच केलो 15 डेज काय 20 डेज. आमचो गुजराताक आमी 1 मंथ केलेलो. हांकां आमी डायट कॅम्प केला 45 डेज आनी रेजिडेंट केला आमचो तो ऑलरेडी 40 डेज जालो. ऑलरेडी आमचो रेजिडेंट कॅम्प आमचे 3 सेक्शन आमचे आसता. मॉर्निंग आफ्टरनून आनी इवनिंग 3 सेक्शन आमचे आसा. आमी हार्डवर्क प्रॅक्टीस आसा आमची आतां आमकां सामको जो शेड्यूल येवन आमच्यो 2 टिमी वुमन आसा 2 टिमी आमच्यो मेन आसा. हय आमकां हो इवंट आमचो लुसुफोनिया टायमार असो जालोलो. इवंट हांगा मिरामार बीच जालोलो लुसुफोनिया. आमचे 2 नॅशनल बीच व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप जाली मिरामारूत आनी आमचे हांगा आमकां आतां 37 नॅशनल गेम्स मिरामार बीच आसा. आमकां आमचो होम ग्रावंड कसो आसा हय गुड चान्स आसा. जे घातले पळय तेणी टेंट घातला गेमी तयारी खातीर तितून तुमी हॅपी आसा. टेंट म्हणजे आमकां आतां मातसो इफेक्ट जालो कित्याक आमकां ग्रावंड आमचो मेन आहलो थंयचो एक मातसो शिफ्ट करून आमकां फुडें येवचें पडलें. पूण तो ग्रावंड तुमकां होम म्हणजे तुमी सदां रेग्युलर प्रॅक्टीस करता सो तो असल्या कारणान तुमकां एक मातसो पॉझिटिव्ह मातशें हॅपी आसा तुमी की तो तुमचो होम ग्रावंडूच जातलो. हय ना आमकां होम ग्रावंड ओके आमी हॅपी आसा कित्याक आमचे RC सेंटर म्हाजे हांव सुर्या सावंत बीच व्हॉलीबॉल कोच FIB 11 कोच. म्हाजें सेंटर मिरामार बीचार आनी ते रेगुलर प्रॅक्टीसेक आहा. सेम प्लेयर म्हाजे सगळे आसा ते मिरामार बीचार येता ते प्रॅक्टीस करपाक. So our selection we had done on 30th June. After that we started our practice on 17th July. But here and there that because of the climate and all, it has become here, there and there. It's like 15 days it is gone in there only. And now after that we had started our practice. We had came back. Now girls team they are practicing very hard. So we are hoping for medals. But since they are new, but still they are practicing hard and we are also practicing and they are giving their best. मॅडम कोण सिलेक्ट झाले Right now we had not correct this that whether they are feeding 2 teams of us. Yeah, one team. प्लेयर कोण असं प्रॅक्टिस Right now player is there 2 teams with me. Now they are practicing Veena and Amina, Arpita and Gauri. So these 2 teams are there right now, but not yet finalized whether the one team is there or 2 teams are there. तयारी म्हटल्यार बरी चल्ली आमची. रेजिडेन्शियल कॅम्प चालू आहा सो आमचो नॅशनल गेम्साक लागून ही आमची तयारी चालू आहा. तशेंच आतां परवाच्यान आमकां वर्ल्ड टूर आहा वार्का बीचार सो तेका आमकां हे खूब हेल्पफूल जालो हो आमचो कॅम्प. वर्ल्ड टूर तूं आनी कोण आसतलो. हांव आनी म्हजो पार्टनर नितीन सावंत आहा. हय म्हटल्यार ते प्लेयरा वांगडा खेळप म्हटल्यार आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी तो आमकां फुडें नॅशनल गेम्साकूय खूब हेल्पफूल जातले. जे इंटरनॅशनल प्लेयर ऑलिंपीक मेडलिस्ट जे खेळपाक येता तेंच्या वांगडा खेळोन आमकां एक्सपिरियन्सूय मेळटलो आनी आमच्या नॅशनल गेम्साक लागून आमकां खूब हेल्पफूल जातले आनी आमी वर्ल्ड टुराकूय लागून फूल प्रिपेर आसा खेळपाक. बांगलादेशाक आमी टुर्नामेंट थंय जिखले तेन्ना आमकां बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हटल्यार थंय बऱ्यो टॉप टीम्स आसल्यो आनी तेंच्या वांगडा आमी थंय जिखून येयले सो ते आमकां एक बरें कॉन्फिडन्स आसा. फाटले फावट नॅशनल खेळ्ळे तुमी ब्रॉन्झ घेतलेले सो हे फावट गोंयान जाता आनी प्लस तुमी सेम ग्रावंडार प्रॅक्टीस करता रेगुलर तेच ग्रावंडार सद्या टुर्नामेंट जातलो तुमचो सो तो एक एडवांटेज अशी तुका. हय आमचो होम ग्रावंड आनी ही एडवांटेज तशेंच आमचो क्रावड सपोर्टूय आमचो फूल आसतलो आमकां ती बरें पडटलें आमकां. आनी आमी जस्ट नाव आमी 2 म्हयने पयलीं थंय चॅम्पियनशीप जाल्ली इंडियन चॅम्पियन सिलेक्शन आसलें तेन्ना आमी विनर आसले 2 जाण सो ते आमकां बरें हेल्पफूल जाले. ज्यो भायल्यो टिमी येतले आमचे आतां ते कशें कितें लेवल आसा तो पळोवन आमी प्रॅक्टीस केल्ले. सो कंपेर टू भायली टीम गोंयची टीम कशी आसा बिकॉज तूं भायल्या टिमान खेळ्ळा सो बीच
बीच व्हॉलीबॉलाक कंपेर टू भायले टीम गोवाक कसो एडवांटेज गो आसता हय सांगचें म्हटल्यार की आमचो स्टँडर्ड आतां गोंयचो बीच व्हॉलीबॉलान खूब वयर आसा आनी आमची दोनूय टिमी आमचो सेकंड टीम एरन आनी सर्वेश हे आसा ती टीम बरी आहा आमी दोगांची आमची प्रॅक्टीस बरी जाल्ल्या आनी नॅशनल गेम्स आहा तेन्ना आमी मिन्स आमकां कॉन्फिडन्स आहा की आमी दोनूय मेडल आमकां मेळटली गोल्ड आनी सिल्वर तुम्ही ट्राय करता हय दोनूय ट्राय करतल्या ती हय तयारी सद्या चालू आहा अजून ग्रावंड प्रिपेर जावना बट चालू आहा तेंचें काम सो जातलें ओके तुजी कशी तयार चल्ले आमची तयारी बरी आसा सो बेस्ट हो चान्स आसा की आमी नॅशनल गेम्साक मेडल हाडपाचें तसो तू एकाय खेळटलो परवा तुम्ही एका खेळपाक वर्ल्ड टुराक. सो तेजे कसो एक्सायटेड आसा सो एक्सायटेड खूब आसा फर्स्ट टायम हो गोवान जाता वर्ल्ड टूर सो आमकां की ऑपॉर्च्युनिटी आसा की आमची स्कील तांकां फॉरेन प्लेयरांक दाखोवपाची की आमी बरे आसा म्हण सो ही गेम जातली 4 नोव्हेंबराक ते 7 नोव्हेंबर सुद्दां जे व्हॉलीबॉलाक खूब लायक करता जांकां व्हॉलीबॉल खूब आवडटा तेंच्यांनी मुद्दम मिरामार बिचार येवन गोंयच्या टिमी खातीर चीयर करचें स्टुडंटा खातीर सायला वांगडा हांव शिरीश कुंकळकार Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.